पदवी परीक्षेचो विद्यार्थ्यांचो निकाल गोंय विद्यापीठ ओनूय वेळार जाहीर करूंक पावना हे खातीर विद्यार्थ्यांक फुडलें शिक्षण घेवपाक मेळना असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचो समन्वयक उद्देश नायक देसाय हांणी केला। येता ते आयतार मेरेन सरकारान हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्ष खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या। आमी रेजिस्ट्राराक मेळ्ळे गोवा युनिवर्सिटीच्या रिगार्डिंग द डिले इन फायनल इयर रिजल्ट्स ऑफ UG कोर्सेस आनी ताका सगळें एक्सप्लेन केलें की हे रिजल्ट्स कित्या खातीर बेगीन जाल्ले ऑन टायम जाल्ले जाय ते आनी ताका आमी अल्टिमेटम दिल्लो आमी दिसा भितर तर रिजल्ट येयना जाल्यार आमी मुखावेलो आमचो स्टेप घेतले म्हणून। आनी आज हो जो प्रेस कॉन्फरन्स आसा हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी एक वॉर्निंग दितात गोवा युनिवर्सिटीक आनी तशेंच गोंय सरकाराक की बेगीच्या बेगीन जो रिजल्ट येवपाचो आसा तो तुमी डिक्लेअर करचो। पयलें म्हणल्यार फायनल इयर एक परंपरा जाल्ले कडेन आसा गेले 4-5 वर्सां सगळीं पळयता पयले जाल्यार एक परंपरा जाला की फायनल इयराचो रिजल्ट हो आळशीपणांनी काय कशें तो आमकां खबर ना पूण तो एक लेटच जाता। भुरगे एज्युकेशन करता एवरी इयर भुरग्यांक त्रास जातात जे भुरगे फायनल इयरान एग्जाम दितात पूण जे जॉबा खातीर वचपाक आसतात तांकां कशेंच जॉबाक वचपाक मेळना कारण तांचे कडेन रिजल्ट नासता हातीक किंवा जे आमचे गोवा युनिवर्सिटीचे भुरगे आसात ते भायर एज्युकेशन घेवपाक हायर एज्युकेशनाक वयतात तांकां हायर एज्युकेशनाक वचपाक मेळना कारण तांचे कडेन हातीक रिजल्ट नासता। आनी आमी एज अ गोवा फॉरवर्ड स्टुडंट सेल आमी 3 तारखेर ऑगस्टाच्या 3 तारखेर आमी एक प्रेस मेमोरंडम दिलें गोवा युनिवर्सिटीच्या रेजिस्ट्राराक तशेंच जो चान्सेलर आसा गोवा युनिवर्सिटीचो ऑनरेबल आमचो गोंयचो गव्हर्नर ताका बी आमी हे दिलें मेमोरंडम दिलें